ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे जे एनिमल जे गोशाळाचे सगळे जनावरां जी हांगा ते रस्त्यार भोंवता ताका लागून काही रातचे एक्सिडेंट जातात आनी एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाज्या डायरेक्शन प्रमाणे आज म्हजे चीफ ऑफिसर आनी म्हजी म्युनिसिपल इंजिनियरान आयज म्हजी कॅबिनेट मिटींग दवरली. तातूंत RTO डिपार्टमेंटाचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले, PWD हायवेचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले, PWDचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटाचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले. आयची मिटिंगेक अशें थारलां की सगळ्यां पयलीं सगळे डिपार्टमेंटाची नोडल ऑफिसर घेवन एक टीम पयलीं कॉन्स्टिट्यूट करप. तांकां सांगिल्ले कडेन आसा आज सांजे 5 पर्यंत तांचे नोडल ऑफिसर आनी वीथ डिपार्टमेंट नेम डेजिग्नेशन आनी ताचो कॉन्टॅक्ट नंबर दिवन आज सांजे पर्यंत टीम कॉन्स्टिट्यूट करता आनी आज मिनिट्स रेडी केल्ले वतले. मिनिट्स रेडी केले सगळे डिपार्टमेंटाचे टीम कॉन्स्टिट्यूट जातकीर ते तुमकां प्रेसाक कळयतले. प्रेसाक कळयतले फूल टीम लेट इन द इवनिंग सगळे दीस इज ओन्ली फॉर मारगांव ज्युरिशन. दीस इज ते सगळे स्पॉटाचेर भोंवते ज्या जाग्यार नॉर्मली गोरवां खंय सांजवेळाची येवन एकठ्यान जातात बसतात. जशें आमी केन्ना सांजवेळच्या खंय एक टिट्यार बिट्यार कशे बसतात तशें ती येतात ते सगळे वचून इन्स्पेक्शन करतले. ते पर्सनली भोंवतले सगळे फूल अलॉंग विथ द टीम. तातूंत भितर जी गोशालाची जी टीम गोशाळाची ऑर्गनायज केल्या ताका ऑलरेडी मडगांव नगरपालिका काही जाण म्हणटात मडगांव नगरपालिका काम करना अशें. तुमचे म्हायती खातीर सांगता ऑलरेडी मडगांव नगरपालिका 105 गोरवां आयडेंटिफाय करून ताणें धरिल्ले तांचे कडेन आसात. तांचे गोशाळे खंय तें बिचोले मया हांगा ऑलरेडी 105 जनावरां गोरवां आसात. ही हांव ऑलरेडी आमचे म्युनिसिपल सगळे मार्केट इन्स्पेक्टरांनी एफर्ट करून तांकां धरून ते दवरले कडेन आसा. सो तोय आमचे कडेन आसा. ताजो नंबर गोशालाचो नंबर ताजो नंबर अलॉंग वीथ अवर टीम सगळे मेजर स्पोर्ट्सांचे मेजर जे बसतात ज्या जाग्यार तो नंबर सगळो शेअर केल्लो वतलो आनी हो नंबर जे मेजरच्या थंय बसतात ती गोरवां थंय डिस्प्ले केल्ली वतलो. कोणाकय जर खबर ना हो नंबर तो थंय डिस्प्ले करून ताका त्या एजन्सीक डायरेक्टली फोन करपा जाता. आमचे म्युनिसिपालिटीचे जे आमचे नोडल ऑफिसर तांकां कॉन्टेक्ट करपा जाता. काय नॉर्मली कशें आसता आमची गोंयकाराची टेंडन्सी आमी एकमेका सांबाळून घेवन काम करणारे मनीस. ताजी कंप्लेन आसा ती कशी आहा तो जेन्ना धरपाक येता तेन्ना तो ओनर ऑफ दॅट शेतकरी जो ओनर आसा पळय ज्या म्हशीचो जो गायेचो मनीस आसा तो ताका रिक्वेस्ट करता ना आपल्या सोड नाका आपल्या त्या आत्मने सोडिल्ली की आतां कोण आतां हांगा आयल्या. सो एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शना प्रमाणे आतां ती निग्लिजन्स करपाक कोताय. हांव तुमचे मार्फत सगळे जे कोण ओनर आसा शेतकरी ओनर आसात जे तेंच्यो गायो म्हशी जे कोण आसात हांव तुमचे मार्फत तांकां रिक्वेस्ट करता ताणें आपले गायो जेन्ना सकाळची चरपाक सोडटात तेन्ना सांजे टायमार घरा कडेन येतना कितें प्रिकॉशन घेवचें. कारण एक फावटी ती धरतकीर मागीर तांची फॉर्मेलिटी भरपूर आसा. तशें न्ही दामबाब तांकां कानार टॅग आसता पळय ताजेर कानार टॅग आसतकीर कसो आसता कानार टॅग आसता हो जेन्ना जी तुजी गाय येता ती रजिस्टर जातकीर ती कानार टॅग आसता. ताजे प्रमाणे तो कितें म्हणटा रेल्वेक कोण आपटून गाय हे केल्ली वता आनी कडेन थंय एक्सिडेंट केलो वता तो ओनर येता खंय आनी पयलीं ताजो कान कापता आनी उडयता अशें ताजें म्हणणें तशें आहा. सो ही इज हॅविंग एक्सपिरियन्स. सो ताजे म्हणण्या प्रमाणे ओनरांनी आपल्या कितें केस रजिस्टर जावची न्ही कित्याक अशें म्हणून ताजो कान कापता आनी उडयता अशें ताजें म्हणणें आसा. कळ्ळें न्ही. सो ताका लागून हांव तुमचे मार्फत अपील करता की हे प्रिकॉशन सगळे ओनरांनी घेवचे. त्यांच्या ऑर्डरीन स्ट्रे कॅटल स्ट्रे एनिमल्स आणि स्ट्रे डॉग्स हेचे बद्दल काही डायरेक्शनां दिल्ली. तातूंत भितर आमचे एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसलो रिगार्डिंग स्ट्रे कॅटल्स आनी स्ट्रे एनिमल्स. तातूंत आमकां अशें डायरेक्शन आसलें की म्युनिसिपालिटीनी आपले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट नॅशनल हायवेज PWD रोड्स हांकां सगळ्यांक घेवन सिटींतले जे रोड्स आसा जे मेन रोड्स नॅशनल हायवेज स्टेट हायवेज ह्या रोडा वयल्यान स्ट्रे एनिमल काडपाची एक आपली मॅकॅनिझम ठरोवपाची. सो ते डिसायड करपा खातीर आज आमची रोड एंड ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स PWDचे ऑफिशियल्स म्युनिसिपालिटीचे ऑफिशियल्स तशी आमची जी एजन्सी आसा जी आमची गोरवांची ते काडपाची आनी तेंची कॅर घेवपाची गोशाळा
तेंचेय रिप्रेझेंटेटीव आज हांगा आशिल्ले, सो तांकां ब्रीफ करपा खातीर बेजिकली ही आयची मिटींग दवरली. किती डिफिकल्ट सांगला गोशाळान? गोशालाचो एक म्हणल्यार आमी पयलीं तुमकां सगळ्यांक मिडिया मार्फत क्लॅरिफाय करपाक शकता की आमी गोशाळा कडेन एग्रीमेंट करून आज पर्यंत 105 गोरवां आमची मडगांवची आमी ऑलरेडी लिफ्ट केल्ली आसा. आनीक गोशाळाचो तेणी एक इश्यू म्हणलो की काही एनिमल लवर्स जे आसा ते तांकां गोरवां जेन्ना धरता तेन्ना ते तांकां रिक्वेस्ट करता की तांकां व्हरनाका, तांकां सोड, हें कर तें कर. पूण आतां एज पर द डायरेक्शन्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आतां आमकां अशें कांय करपाक मेळचें ना, कारण ती गोरवां परत त्या स्पॉटार येवपाक जायना, हेजें प्रिकॉशन आमी घेवपाक जाय. सो त्या खातीर तांकां स्ट्रिक्ट डायरेक्शन आसा की तुमी कसलेय तुमकां जर कितें अडचणी आसल्यार ते आमकां ब्रीफ करचे, आमी तांकां पुलिसाचो हेल्प घेवन जाल्यार कसली मदत करून ते आतां शक्य ना. आमकां काडपाक जाय म्हणल्यार काडपाक जाय, रोड हो गोरवां पासून मुक्त करपाक. आयडेंटिफाय केला तुमच्यांनी? सद्याक तरी आमी 105 गोरवां ऑलरेडी काडली आसा. तरी आसतना आमकां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाचे डायरेक्शन्स आसा की एक टीम करची म्हण, एक टीम करची सगळे डिपार्टमेंट घेवन, आनी ती टीम घेवन अशे क्रिटिकल पॉयंट आसा ज्या जाग्याचेर गोरवां रातची रावता जावं खंय बसता ते पॉयंट आयडेंटिफाय करून ते हेल्पलायन नंबर्स नोटिफाय करचे. कोणाक सपोज एक रातचे गोरू दिसले जाल्यार तेणी त्या हेल्पलायन नंबरीचेर कॉन्टॅक्ट करून तांकां ते एजन्सी मार्फत आपोवन हाडून ती गोरवां उखलची. सो अशे पॉयंट करपाचे आमचे ऑलरेडी आतां प्रत्येक डिपार्टमेंट आपले नोडल ऑफिसर दितले, ते नोडल ऑफिसर करून आमी एक मॉनिटरींग टीम तयार करतले. ते ती करून आमी सगळ्यांचे एक इन्स्पेक्शन करतले लेट नायट आवर्स, सगळे क्रिटिकल पॉयंट, त्या पॉयंटाचेर आमी सगळे ते मोबायल नंबर जावं कॉन्टॅक्ट हेल्पलायन नंबर हे आमी डिस्प्ले करतले. सद्याक आयज तेंची मिटींग जाली, आज सांजे पर्यंत ते आपले नोडल ऑफिसर दितले, फाल्यां पर्यंत टीम कॉन्स्टिट्यूट जातली. बाय टुमॉरो इवनिंग ऑर डे आफ्टर टुमॉरो, पर्टिक्युलरली इन द लेट आवर्स ही सगळे ड्रायव्ह जातली. हाची पयली ब्लॅक स्पॉट म्हणून हे केला. तुमी आतां ते 105 जी गोरवां उबारल्या पळय, लिफ्ट केल्या पळय, त्याच स्पॉटांनी आनी गोरवां भोंवतात. सो थंय वचून तुमी ते स्पॉट एक आयडेंटिफाय करून दवरतले पयलीं. त्या खातीरच सुप्रीम कोर्टान क्लियरली डायरेक्शन्स दिला की अशे जे क्रिटिकल पॉयंट्स आसा ज्या जाग्यार गोरवां बसता त्या पॉयंटाचेर पयलीं स्टडी करा आनी तेंचेर एक्शन घेया क्लीन करपाक तेंचे गोरवां बसुचे पॉयंट. सो त्या पॉयंटाचेर आमी पयलीं फाल्यां आमचो जेन्ना टीम कॉन्स्टिट्यूट जातली ती टीम परत फूल रावंड करतली आनी ते स्पॉट पयलीं आयडेंटिफाय करतली आनी ते स्पॉट पयलीं क्लियर करतली. आनी त्या स्पॉटांचेर परत सपोज जर गोरवां दिसली जाल्यार ते आमी तो हेल्पलायन नंबर पळय जो आसा तो आमी थंय डिस्प्ले करतली. परत चुकून सुद्दां जर एक गोरू थंय परते आयले जाल्यार ते डायरेक्ट एजन्सीक कोणाक तो हेल्पलायन नंबराक कॉन्टॅक्ट करून ते थंयच्यान काडपाची वेवस्था जावपाक जाय. खंयचे एजन्सी तुमी हे दिल्ले आसा सद्या? आमची हांगा मये एजन्सी आसा, ताका ऑलरेडी आमी एग्रीमेंट जावन तेमी ऑलरेडी 105 गोरवां उखल्लेली आसा हेजे पयलीं वेरियस ड्रायव्ह घेवन. ओके, थोडे केशी अश्यो आसात जी गोरवां आसता शेतकाराची आसता ती सोडिल्ली आसता, जेन्ना तुमी उबारतात पळय तेन्ना ती सोदपाक भोंवतात आपली गोरवां खंय गेले, ते कशें करतले टॅकल तुमी? पळय गोरवांक स्ट्रिक्ट कोणाक शेतकाऱ्यांक सुद्दां आतां स्ट्रिक्ट एक एनिमल हजबंड्रीची हें आसा की तेंच्या कानांनी तेणी तर टॅग घालपाक, नंबर घालपाक जाय. तो नंबर घालतरीच ते गोरू कोणाचें हें आयडेंटिफाय जाता. सो आतां तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे फाल्यां सपोज गोरू आमी धरले, एक कोणाचे एक बैल धरलो, म्हस धरली, ती आमी धरता लोकांच्या शेतान वचून धरना जावं आनी खंय वचून धरता, जे रस्त्यार बसता, रस्त्यार बसून जे ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम करता तांकांच धरता. तांकां फाल्यां डेफिनेटली कोणाच्या शेतकाराचे जर चुकून येवन बसले जाल्यार तेंच्यांनी आमकां एप्रोच करपाक जाता. आमी ते मागीर परत ते व्हेरिफिकेशनाक एनिमल हजबंड्रीक तेंचे ते टॅगिंग आसता ते व्हेरीफाय करून त्या एजन्सी कडेन वचून तेंच्यांनी ते परत तांकां फायन कितें तेंची फायन आसता ती मिनिमम फायन आसता ती भरून ते सोडटा करून. पूण त्या शेतकाऱ्याक केअर घेवपाक. हाचो खर्च कसो हे करतले तुमी? गोशाळेक खर्च तुमी कितें करतले? गोशाला पाटील, हांव गोमंतक गौसेवक महासंघ शिकेरी गौशाळाचे रेस्क्यू आनी इम्पाउंडिंग टीम पळयता. आज आमी मडगांव म्युनिसिपालिटीन आयिल्ले कारण हायकोर्टाची आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आयिल्ली आसा की गोवाक कॅटल मुक्त करचे म्हणून. आतां अकॉर्डिंग टू द मिटींग जे डिसिजन्स घेतल्या त्या पद्दतीन आमकां आतां कळटलें की मडगांवांत खंयचे हॉटस्पॉट्स आसा आनी त्या हॉटस्पॉटाचेर आमचे नंबर डिस्प्ले जातले. जर समजा कितें एक्सिडेंट जाला जाल्यार ते नंबरांचेर कॉन्टॅक्ट करून आमी गाडी धाडून ते एक्सिडेंट जाल्ले कॅटलाक उबारून व्हरतले. आनी दुसरी गजाल जी आसा, आतां म्युनिसिपालिटी
सेपरेट आयडेंटिफिकेशन टीम्स करतले, पेट्रोलिंग टीम्स, जे आख्खे म्युनिसिपालिटीचे एरियेन भोंवून ज्या ज्या जाग्याचे गोरवां बसता, एक्सिडंट चड जाता ते आयडेंटिफाय करून मागीर आमकां सांगतले आनी मागीर ते आमी येवन मागीर ते पर्टिक्युलर दिसा म्युनिसिपालिटीचो मनीस आनी पुलीस प्रोटेक्शना अंडर ती कॅटल आमी उबारतले. बरं, तुम्ही ॲक्सिडेंट जाल्ले तसले गोरवांक व्हरतले काय रस्त्यार भोंवता बसता तांकां? ऑर्डर आसा सगळी गोरवां करपाची, सो एक्सिडंट आसूं नासूं आमी ताका कशें करून व्हरतले. मागीर कोण ओनर क्लेम करता गोरवाचे कशें कितें करता? ओनर जर समजा आसा जाल्यार ताणें पयलीं गौशायेन वचून चॅक करपाचें की बाबा आपणाचें कॅटल खऱ्यांनी व्हेला की ना. जर तो आमी इम्पाउंडींग करता आसतना आयलो जाल्यार ताका ते गोरू त्या टायमार मेळचे ना, कारण आमी तो ऑलरेडी फोटो काडून तेजेर नोटिफिकेशन करतले की बाबा ही एक कॅटल आमी त्या जाग्याचेर धरला. सो ताणें म्युनिसिपालिटी लेटर करचें पडलें की माय कॅटल इज बीन टेकन फ्रॉम सो एंड सो म्युनिसिपालिटी एरिया. ते लेटर मागीर एनिमल हजबंड्री वता. एनिमल हजबंड्री मागीर ताणें प्रूव करचें पडटलें की तो एक शेतकरी त्या एरियेचो, कारण कंपल्सरी आतां टॅगिंग करपाक लायला. विदावट ते गोरू दिसूंक जायना. टॅग आयडेंटिफाय जालो की मागीर ते लेटर घेवन पणजे हेड ऑफिसान वचपाचें एनिमल हजबंड्रीच्या, थंयच्यान रिलीज ऑर्डर काडटली. थंय ते फायन पडटली ताका. ती फायन मागीर घेवन तिनी लेटरां गोशायेन येवपाचें. गोशायेंतल्यान मागीर ते एक एफिडेवीट आसा ते सायन करून मागीर ताणें आपणाचें गोरू व्हरपाचें. आता खर्च कसो आसा तुमचो? खर्च कोण हे करतलो हेचो? खर्च आमचो गव्हर्मेंटा कडल्यान येता. जी आमी गोरवां म्युनिसिपालिटी अंडर धरता दॅट पर्टिक्युलर कॅटल वील बी फंडेड बाय द म्युनिसिपालिटी वीच स्टेट गव्हर्मेंट इज गिवींग. सो तो फंड सगळो आसा तो आमकां गोशाळेक येता तो म्युनिसिपालिटी आनी गव्हर्मेंटा कडल्यान. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.